आज मुगे ब्लॉग घालपा कारण म्हणजे काल मुगे व्हिडिओ हाफूक आयलें क्रिकेट खेळपाचो सायन्सा गेलो हांव खेळपाक. सो तो व्हिडिओ लास्ट घातलो. पयलीं सद्या हांव मॉर्निंग कितें केलें तें हांव तुमकां दाखयतां. मॉर्निंग हांव ड्युटी वयता तेदोन हांव मातशें एक 10 मिनटां वाट हांव चलोन वयतां आनी कार आसा, कंपनीची कार आहा पूण हांव वचनाय. हांव चलोन वयतां कित्याक बॉडी मातशें हेल्थी जाय. सकाळीं मातशें वॉक केल्यार बरें न्हू. सो तुमी बी वॉका वसाय आनी अशें करून आळशी जायना खंय, कित्याक हेल्था पयलीं चोवपा जाय. आज काल सगळे गाडी मेळ्ळे समतें शॉपाची बी वयत जाल्यार रोखडे मोटरसायकल घेता आनी वयताय. सो ट्राय करात जाता तितू वॉक करपा मॉर्निंग वता तेन्ना वत बी ना तितू नॉर्मल वता आसलीं. सो 7:45 लायक दॅट. सो आतां हो व्हिडिओ हांव हिंगा तुमकां दाखयतां रिसॉर्टाक वयता चलोन वयता आनी मागीर थिंगा व्हिडिओ तुमकां थिंगसोन दाखयना. हाजोर बी दाखयता तुमकां. हाजोर बीचे अशें करून बरें तें लायलो आहाय ते लास्ट टायम एक व्हिडिओ घायलो ब्लॉगर तेजी बी चोवपा जाता तुमी. हिंदी ब्लॉगर घायलो आहाय मागीर दुसऱ्या चॅनलाचेर. सो तें मागीर सांग जायत काणी आहाय ते सांगत जायत सांगपा आहा पूण कितें करया थोडें थोडें सांगता तुमकां. सो हो ब्लॉग ते आनी एक ब्लॉग येवपा आहा आमगेलो हेच्या फाटल्यान. तो हांव आयज सकाळीं ड्युटी वोसोन ब्रेकफास्ट घाताय आमी दुसरे म्युजियमा. सो म्युजियम म्हणजे हिंग ओमाना म्युजियम थिंग बुफे आहले 30 पॅक्स. सो ब्रेकफास्ट बुफे आनी लंच बुफे. सो ब्रेकफास्ट बुफेचोच आमी व्हिडिओ घायला धाकटो आनी तुका दाखयला थिंगा. हो व्हिडिओ तुमचो आनी लायक करे शेअर करे. हे आतां घालपाना हो ब्लॉग जातरी मागीर दुसरो व्हिडिओ येता तो तुमकां चोवपा मेळटलो. ओके आनी एन्जॉय करे. कोणें आजून पासून तुमगे चॅनल सबस्क्रायब केलो ना जाल्यार आज करे. हाय मोगा यूट्यूब फॅमिली. आयज तुमकां मोगा मॉर्निंग सकाळ दाखयता हाजोरा झाड. आमगे रूम बगली न्हू आहा हिंगा दुसरे कडेन जंय हाजोर चोवपा शकता थंय भरपूर बरें जालो आहाय ते हाजोर एशें करून जाता हिंगा जायत जालो आहाय झाडां. हिंग दुसरे भाशेन जालो आहाय दुसरे कलर. आनी आमगे रिसॉर्ट तुमकां सांगलें हांव रिसॉर्टाक एक व्हिडिओ करून दाखयता म्हूण. आज सद्या हांव ड्युटी वयता. आमगे रूम आतां हिंग बगले न्हू आहा चोय थिंगा मुखारी. हांव चलोन येताय 5 मिनटां वाट. रिसॉर्टाक मागीर व्हिडिओ करून दाखयता.